नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. म्हाका घर प्रवेशाची गरज ना. हांव घरांतल्यान भायर सरिल्लो पूण दुसऱ्या घरांत वचूंक ना. फुडलो निर्णय योग्य वेळार येतकूच घेतलो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. सोमारा पणजे जाल्ल्या भाजपाचे आयोजीत केल्ल्या अटल स्मृती संमेलनाच्या कार्यावळीत पार्सेकार दिश्टी पडलो. हांव घरा भायर सरलोलो किंवा बाजूक सरलोलो याचो अर्थ हांव खंयच्या दुसऱ्या घरान वचूंक ना हे जाणा तुमी. पूण दुसऱ्या घरांतले येवंक सोदता न्हू तुमच्या हितून? घर प्रवेश म्हाका म्हणटा घर प्रवेशाची गरज ना. तशें न्हू, पूण दुसऱ्या घरांतले तुमच्या हितून येवंक सोदता न्हू. डायरेक्ट एंट्री तुमची म्हणटा तुमी येयले तुमी म्हाका एंट्री कित्याक घरान आसा तुमी डायरेक्ट सो तुमी बीजेपीचे? अशें उलोवप आसता. सर 2 वर्सां उरलां न्हू इलेक्शन. सर ह्यो पब्लीक जायना, पूण प्रेस कॉन्फरन्सूच आपोवन दाखयता न्हू मागीर. दुसरे हा अजुनूय इतले पार्टीचे लोक आसात तांकां ना विचार ना, तुका विचारता तुमी केन्ना येता? येवपाचें आसा पूण केन्ना येता? जेन्ना अटलजीचो विशय येता हां. तेव्हा सगळी दुखणी ही कुशीक घेवन. सोमारा राती उसरा गोंयांतल्या कांय वाठारांत घोग्यांनी पावस. तरी सांग्यार झाडां, लायटीचे खांबे रस्त्यार कोसळ्ळे. गडगड जगलां मारून पावस. कालोराचे ल्हारांत पावसाक लागून तापमान देंवलें. मात काजू बागायतीच्या लुकसाणीचो भंय. मोपा चोरीचे प्रकार वाडत आसा. लोकां मदीं भंय. फाटल्या 8 दिसांत खंय 2 घरां आनी गांवांतली शाळा फोडली. सोमारा कागाळ घेवन थळावे पुलीस स्टेशना मुखार. रातयां गस्त वाडोवची म्हूण थळाव्यांची मागणी. मोपा विमानतळ जाल्ल्यान खंय वाठारांत चोरयांचे प्रकार वाडल्यात. थळावे उलयले. काल एक इन्सिडेंट घडलो की मोपा एक घर फोडले. तशेंच हेच्या पयलीं सुद्दां मोपान एक स्कूल फोडले, त्याच्या उपरांत एक घर फोडले. आज ही तिसरी घटना. ताका लागून अशे जर वारंवार घटना जर घडत जर रावले जायत जाल्यार आमकां सुद्दां सगळी जे लोक जे कामा धंद्या खातीर जे भायर खंय तरी वयतात ह्या सगळ्यांका एक धोको तयार जातलो. ह्या अनुषंगान आमी सगळे ग्रामस्थ आणि मोपा पलतळवाड्याचे सगळे आमी आयज मोपा पोलीस स्टेशनाचेर आयले. तांकां आमी एक निवेदन दिले आणि तांकां सांगले की तुमचे जे पेट्रोलिंग आहा ते रात्रीच्या वेळार 11च्या उपरांत जे कोण भायर नाका त्या गोष्टींक लागून जे भोवता आसात जाल्यार त्या सगळ्यांका तुम्ही त्यांची चौकशी करची, तांकां हाडून विचारचे. कारण वारंवार आमच्या गांवांत काही लोक पेट्रोल चोरतात, स्कूल फोडटात, घरां फोडटात आणि अशेच जर हे गोष्टी जर फुडें फुडें चालत जर रावले जाल्यार एक दीस असो येतलो की घरातले सगळे ज्वेलरी ना जातले. सरकारान मुख्यमंत्र्यान सुद्धा ही लहान लहान 10 गावांक म्हाका दिसता पोलीस स्टेशनां दिल्लेली आसात आणि ह्या येदेशा ल्हान गावांक जर पोलीस स्टेशनांक जर समज येदेशे जर हे असले घटना जर तांकां हे जर जायनात, डिटेक्ट जर जायनात जाल्यार कित्याक ही पोलीस स्टेशनां जायी हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. उसगांवकांचे मोटारी सायकल आणि मोटारी मदीं एक्सिडंट जाल्ल्यान रायडर आशिश नायक सोंपलो. तो गंभीर जखमी जाल्लो. उपचारा खातीर ताका जीएमसीत दाखल केल्लो. उपचार सुरू आसतना सोंपलो. येता त्या वर्सभरात मांद्रे मतदारसंघातली वीज समस्या सुट्टली. सगळ्यांक नियमीत वीज मेळटली म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. काल तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटींतल्या 33 kV पॉवर प्लांटाचे उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. जीत निवडून आयलो तेन्ना एका वर्सान आमी मांद्रेचें चडशें काम मांद्रे पंचायत अंडरग्रावंड 11 kV आनी सबस्टेशन जे आशिल्लें तें पूर्ण करून लोकार्पणूय केलें. आनी हाजे बरोबर जितल्यो म्हणून पंचायती आशिल्ल्यो तितल्योय पंचायतीन अंडरग्रावंड 11 kV 33 kV अंडरग्रावंड काम चालू केलें. हांव हे कित्याक सांगता, हांवें पळय तेन्नाय सांगलें सी शोर म्हणटा आमी. ज्या कडेन सी शोरा कडेन लायनी आसा त्यो सगळ्यो आमी अंडरग्रावंड घालतात आनी तें काम भारत सरकार करता आनी तातूंतल्यान अंडर RDSS स्किमी अंडर आमकां हें सगळें मेळटलें. आनी त्या खातीर
माननीय पंतप्रधानाचे आम्ही अभिनंदन करपाक जाय काम करता आसतना. सो जेन्ना आमदार जाले तेन्ना आमी प्रत्येक गोष्टी आमच्या ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टरा कडेन आमी कितले फावटी मिटींग घेतली म्हणजे पॉवर सबस्टेशन जावपाक जाय. तशेंच PWD मिनिस्टर तेंचे कडेन पयलीं जेन्ना PWD निलेश काब्राल तेंचे कडेन आमी फॉलोअप घेतलेले, कित्याक हांगासर 5 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येता. कारणान जाता कोण ना कोण नेगेटीव उलयता, पॉझिटीव उलयतात, पण खंय तरी कोण उलयताले की बाबा हांगासर लक्षच दिवंक ना आमदारान म्हणून. पूण रोखड्याक इमिजिएटली एकाच दिसान हांगासर इनॉग्रेशन जालें. सो सगळ्यांनी लक्षात घेवचें, आमदाराचो लक्ष सगळ्या अख्ख्या मतदारसंघात आहा. प्रत्येक बारक्यान बारक्या गांवांत जे डेव्हलपमेंट जाय तेचेर लक्ष आहा. आणि येणाऱ्या 2027 पयलीं अख्ख्या मतदारसंघात तुमची वेरियस डेव्हलपमेंट पळयतले. मजगती मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा मोगोक मांद्र्या बॅनरांची गरज ना, काम खंय नेटान चल्ला. बॅनर इम्पॉर्टंट नाही, काम इम्पॉर्टंट. काम जे चालला पळय मोगो पक्षाचे पारंपारीक मतदारसंघात पारंपारीक मतदार अजून आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओबीसीक ताचे अधिकार न्याय मिळवून दिवपा खातीर जनगणना जावची अशी मागणी करपी निवेदन भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक दिले. मोगो पक्षाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सरकारात मंत्री आसा. ताणें जनगणनेचो आग्रो धरचो अशी मागणी फुडाऱ्यांनी केल्या. आतां मेरेन भाजप आनी गोवा फॉरवर्डाच्या अध्यक्षांक खंय हे विशीं निवेदन दिलां, फुडारी सांगतात. गेल्या 2 महिन्यांनी आम्ही सगळे जे भंडारी समाजाचे नेते आसात ते वेगळे वेगळे पक्षांतले आशिल्ले. आमी एक मेमोरंडम मनादीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिल्लो की गोंयचो ओबीसीचो आनी बाकी सगळे समाजाचो एक सेन्सस जावचो म्हणून. जो सेन्ससची कार्यवाही जी आसा ती अजून सुरू जायना. जशें आमचे सिनियर मंत्री जे आशिल्ले मांद्रेकर ताणें सांगलां की आमी सगळे अध्यक्षांक दिले आनी उरिल्ले अध्यक्ष पार्टीचे तांकां आमी दितले. हेतूंतल्यान एकच गजाल आमकां सांगपाची आसा की हितून भंडारी समाज जो आसा, जे 19 जाती आसा तितून 60% आसा. आनी 60% आशिल्ले कारणान आमकां ज्यो कितें बेनिफीट मेळपाक जाय त्यो सद्या मेळना. आमकां एक खुशी जाता की आमी ST समाजाक 4 सीट रिजर्व जाता. तशेंच प्रकारचे एक 10 ते 12 सीट हे ओबीसी खातीर रिजर्व आसपाक जाय, जेणे करून तांचे मुखार जे लोकांचे कल्याण करपाचें डेव्हलपमेंट जो आसा तितूंतल्यान जावंक शकतलो. आमी बाबा दीपक ढवळीकर आयल्यात ते मोगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा. म्हाका खात्री आसा की आमचो जो कितें आमी कितें ठरयलां त्या कार्याक त्यांचा हातभार लागतलो आणि कार्य आमचे जे आसा ते सिद्धीच वतले. मोस्टली सगळ्या भंडारी समाजान ओबीसीचे परत एकदा सर्वे जावची आणि तांकां ज्यो कितें सवलती जाय त्यो तांणी मागिल्ल्यो आसा आनी त्यो बऱ्यो करून मेळच्यो, सारक्यो करून. तेन्ना मोगो पक्षाचो अध्यक्ष येता निश्चितूच आमचो सपोर्ट तांकां आसतलो. केंद्रीय समितीक हे त्यांचे जे मेमोरंडम आसा ते दवरून आमी फुडले हे डिक्लेअर करतात. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात श्रीदेवी लयराईचे जात्रेक सरकारान दिल्ल्या राज्य उत्सवाच्या दर्ज्याक देवस्थानाच्या महाजनांनी विरोध केला. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या समितीचो सोमारा बसका जाल्या उपरांत वेळार विरोध जालो. देवस्थानाच्या कारभारात सरकाराचो हस्तक्षेप करपाक दिवचे नात हो हक्क परत महाजनांक म्हूण लोक सांगतात. फाटल्या म्हयन्यात जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान श्री लयराई देवीचे जात्रेक राज्य उत्सवाचो दर्जो जाहीर केला. मात हालींच जाल्ल्या देवस्थान समितीचे बसकेत सरकाराच्या ह्या निर्णयाक देवस्थान समिती तशेंच महाजनांनी विरोध केला. पूण कितें आहा, देवस्थान आमचें देवस्थान हें माजनी देवस्थान महाजन हें सुप्रीम जनरल बॉडी. जे कुमदाचे देवस्थान कुमदाद आनी महाजन हे जी डिसिजन दिता ते आमकां कमिटीक बांदिल्ली आसता. जेन्ना आमचे कडेन चवकशी केली महाजनांनी की हे बाबा कितें एक्झॅक्टली कितें तें आमकां सांगपाक खबर ना. आमी काही गोश्टी मागीर कितें केलें, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स अँड कल्चर तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडसून स्पश्टीकरण घेतलें. तेंच्यांनी सादारण
थोडी माहिती आमकां दिली. त्या आधारे आम्ही काल जनरल बॉडी आमची झाली पळय तेन्ना आम्ही त्यांच्या फुड्यान मांडले. म्हणून माझी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक इन्क्वायरी केली आम्ही, बाबा तुमच्याकडे प्रपोजल येयले काय कितें गव्हर्मेंटाचे, काय तेंच्यांनी धाडलेले काय कितें. पूण तेंच्यांनी स्पश्ट शब्दान सांगले आमी तशें कांय धाडूं ना आनी आमकां काय येवंक ना. म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलें आमकां काय भितर आयडिया नासली म्हणून आमी प्रेसा बरोबर गेले. पूण वास्तवीक कितें आसा की हे राज्यस्तरीय दर्जो हो आमकां देवस्थानांक दिवपाक कारण कितें आनी कितें एक्चुअली आमकां तितून बेनिफीट आसा काय कितें तें आमकां कांय कल्पना ना. आनी म्हाजनांची सायकोलॉजी जाली कितें की आमच्या देवस्थानान सरकार हस्तक्षेप करूंक सोदता काय कितें आनी तो हस्तक्षेप आमकां गव्हर्मेंटाचो म्हणजे आमच्या देवस्थानान अजिबात नाका. पूण आमी जे कितें आमकां आज पर्यंत देवस्थानांक जे दिलां सहाय्य केलां तें आमी डेफिनेटली स्विकार करता. तितून वाट करची आमकां देवस्थानांक आनीक कितें तरी खंयच्या तरेन दिवपाचें. पूण राज्यस्तरीय दर्जो आसा पळय न्हू तेचेर काल जेन्ना मिटिंगेन डिस्कशन जालें सगळे टोटल जे महाजन आसले तेंच्यांनी कडक विरोध केलो की आमकां राज्यस्तरीय ह्या बाबतीन जत्रोत्सवाक राज्यस्तरीय दर्जो नाका. कित्याक आमची जात्रा ऑलरेडी सबंद गोवा कर्नाटका महाराष्ट्रान पर्यंत प्रसिद्ध आसा आनी ही धोणाची जात्रा ती आमकां हांगासर देवी धोण हे म्हत्वाचें आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कर्नाटकान कळसाचेर केल्ल्या कामाचो एरियल सर्वे जाय म्हादय बचाव अभियानाची मागणी हेवटेन WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी परत एक्सटेन्शनार दिता म्हूण सरकाराची खरडपट्टी. कर्नाटकान कळसाचे 90% काम केला, आता भांडुराचे सुरू करतले. तेवटेन भांडुरा प्रकल्प आड थळावे शेतकार एक्टिविस्टांची खानापूर बुधवारा सभा. कर्नाटकान कळसाचेर केल्ल्या कामाचो गोंय सरकारान एरियल सर्वे करचो अशी मागणी म्हादय बचाव अभियानान केल्या. तशेंच सरकाराचेर टिका करीत WRD चीफ इंजिनियर बदामीक सरकार परत एक्सटेन्शन कित्याक दिता असो प्रश्नय केला. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय, कसले मोल लागला ताका. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात, 1, 2 न्हय 3 दिला, आतां एखादे 4थेय मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे, म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकातच भरल्या काय कितें. हे एक्सटेन्शन चीफ इंजिनियराक दिता WRD. हो इतको कॅपेबल आसा किंवा आमचो सरकार इतको इनकॅपेबल आसा की एक मनीस सगळ्यांक भोंवडावपाक शकता. म्हणटकच हाजेर गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. जाल्यार कर्नाटकान कळसाचे 90% काम पुराय केलां, आतां भंडुराचें काम सुरू करतात. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार उलयलो. सध्या जो एक प्रश्न आसा तो म्हणजे कळसा प्रकल्पाचे काम जे आसा ते कर्नाटकान जास्तीत जास्त पुराय केलेले आसा आनी आतां तेंचो लक्ष जो आसा तो भांडुरा प्रकल्प पुराय करपाचो. 90% काम जे आसा ते पुराय जाल्लेले आसा. गोंय सरकारूय ते मान्य करताले आनी कर्नाटकूय ते मान्य करताले, कित्याक उदक भरपा खातीर तांकां जी वेवस्था जाय ती सगळी वेवस्था तेंच्यांनी केल्लेली आसा. फक्त आतां तांकां काम जे आसा ते करपाचें आसा धरणाचें काम. म्हणजे उदक जे आसा ते नैसर्गीक रित्या तेंच्यांनी पावसाच्या दिसांनी वचोंक जाय तेच्या खातीर पुराय व्यवस्था केल्लेली आसा. ते वटेन भंडुरा प्रकल्पा आड थळावे शेतकार आनी एक्टिविस्टांची खानापूर बुधवारा सभा जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे तेलकोल रातयां बेकायदेशीर रेवकाट चालू आसा. राती नेमके 40 भणी रेव काडटना दिसली. मामलेदार आनी तलाठी पावलो, मात कोस्टल पुलीस पेडणेचे पुलीस नात. रेडिंग पार्टेक पुलिसांचो आदार नाशिल्ल्यान रेवकारांचे फावले. सकाळी व्हडी सीज केल्या. शेनवारा राती डंप केल्ल्या 600 क्युबिक मीटर रेंव मोपा पुलिसांनी जप्त केल्या. तलाट्याच्या रिपोर्टाचेर कारवाय केली ना म्हूण सांखळेच्या मामलेदाराक शोकॉज नोटीस काडची म्हूण कांय दीस आदी हायकोर्टान आदेश दिल्ले. आता ताच्या उपरांत पेडण्याचो मामलेदार आपूण काम करता अशें दाखोवन दिवपाक लागला. उगव्याच्या थळाव्यांनी बोवाळ घाल्या उपरांत तोरशा डंप करून दवरिल्ली 600 क्युबिक मीटर रेंव मोपा पुलिसांनी सीज केली. पुलिसांनी आनवळख्या आड FIR नोंद केला. ताचो तपास सुरू आसा. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आयतारा राती परत रेवकारांनी तेरेखोल न्हंयत रातची व्हडी घालून रेंव काडपाक सुरू केली. उगवेच्या थळाव्यांनी मामलेदाराच्या कानार घाल्या उपरांत मामलेदार सुवातेर पावलो. मात कोस्टल पुलीस वा पेडण्या पुलिसांचे जाय तशें सहकार्य मेळ्ळें ना म्हूण थळावे सांगतात.
पुलिसांक फोन केल्यार पुलीस खंय वेळार पावलेच ना. अजापाची गजाल म्हळ्यार थंय रेंव काडटात ताचेर लक्ष दवरपाक म्हूण थंय कोस्टल पुलिसांचो आउटपोस्ट आसा. ताका खंय लॉग आशिल्ले, एकलोय पुलीस ड्युटेर नाशिल्लो. 30 ते 40 वडी रेंव काडटना मामलेदाराच्या नजरेक आयली, मात कांयच करपाक पावलो ना अशी परिस्थिती. रेंवकारांनी रेंव काडून सुशेगाद व्हेली म्हूण थळावे सांगतात. मामलेदार खंय 2 दिसां भितर हाय लेवल रँकिंग अधिकाऱ्याक रिपोर्ट दिवपाचो आसा. राती रेंव काडटाले तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत सकाळी कोस्टल पुलिसांक जाग आयली. पुलिसांनी पेट्रोलिंग केल्या उपरांत एक व्हडें सीज केला. 5 क्युबिक मीटर रेंव आनी व्हडें धरून 2,60,000 म्हाल जप्त. राती रेंव काडपी हेर व्हडी पुलिसांक मात चुकली. थळावे सांगता ते प्रमाण दर दिसा पुलिसांच्या आनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादान बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच आसता. ताचे हप्ते कोणाक पावतात असो प्रस्नय उपरासला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान सँड मायनिंगा विशीं उंचेल्या पावड्यार बसका घेतली. CRZच्या परमिशना खातीर सँड मायनिंग खंय आडकला. परवाने मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत कायदेशीर रेंव काडप सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्र्याची म्हायती. सँड मायनिंगाचो इश्यू जो आहा पयलीं CRZ परमिशना खातीर अडकला. CRZ परमिशन इट परव्यू इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी प्रयत्न करता ते परमीट जाले काय ताचो इश्यू रिजॉल्व जातलो. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक. एमपीच्या बर्थ 11 फोर्कलिफ्टीन मोखिल्ल्यान वास्को सड्यावेलो ज्ञानेश्वर हरमलकार म्हणटा तो सोंपलो. मुरगांव पुलिसांनी फोर्कलिफ्टीचो ड्रायव्हर मोहम्मद खानाचेर FIR केल्या. रश ड्रायव्हिंग म्हूण पुलिसांचो FIR फोर्कलिफ्ट डाल्टा इन्फ्रा लिमिटेडसाची म्हूण कळटा. गोवा बोर्डाचो 10वेचो निकाल 95.35%. 18,837 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं. 17,900 मायस पास. 631 भुरग्यांक ए टिकेटी. 95.71% चलयो. 94.98% चले. बिचले सगळ्यांत चड जाल्यार मुरगांव सगळ्यांत कमी निकाल. 173 स्कुलांचो 100% निकाल. गोवा बोर्डाचो 10वेचो निकाल जाहीर जाला. अंदू 95.35% निकाल लागला. परीक्षेक बशिल्ल्या 18,837 भुरग्यां मदले 17,961 पास जाल्यात. अंदू वर्साय पास जावपाच्या आंकड्यांत चलयो फुडें. 95.71% चलयां जाल्यार 94.98% चले पास जाल्यात. From the regular category, 18,837 candidates appeared for this examination and 17,961 they have cleared the examination with the pass percentage of 95.35. These are the number of the schools affiliated to the board, aided, unaided, government, total 407. You can see this result gender wise. Boys 9,280, passed 8,814 and the percentage is 94.98. Girls 9,557, 9,147 they have cleared this examination and the pass percentage is 95.71%. Once again the girls they have their result is better than boys. So overall 631 students they will be in 11th standard under that category ATKT. This is that category that you can see. So these ATKT candidates they will have to clear the class 10, otherwise their result of class 11 will not be declared. And this they will have to do it in 2 years of time. Out of 318 government aided schools, 123, so that works out to be 39% have secured 100% marks and 64% of the unaided schools have secured 100% marks. So total 43% schools of 407 out of 407 have secured 100% marks. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भोमा ते पोन्नेगोंय 4 लेन हायवेच्या कामाक केंद्राचो फंड पास जालो. सुमार 7 किलोमीटरच्या रस्त्याक 1,060 कोटी मंजूर केल्यात म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ट्विटा वरवीं कळयलें. पणजी ते खांडेपार 4 लेन करपाचोय प्लॅन. 1062. सगळ्यात पहिल्यांदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गडकरीजीचे खूप धन्यवाद म्हणटा. He has always supported for the government of Goa various हाजे प्रोजेक्ट जे आहा पयलीं तांच्यानी आमकां सपोर्ट केला. आयच्याय आमकां जरी प्रोजेक्टा खातीर जी सँक्शन दिला ताका धन्यवाद. भोमा रोड एक्सपान्शना खातीर आज इंडियन मिनिस्टर नितीन गडकरी यांच्यानी 1,060 कोटी सँक्शन केल्ले आसा.
हो रस्तो फ्रॉम भोमा टील ओल्ड गोसूच आसतलो. तितून खोर्ले तशेंच एला आनी जी बॉम्बे एरिया आसा ती कवर जातली. हेतून जे 7 किलोमिटर स्ट्रेच आसा तितून 4.2 किलोमिटर लेंथाचो 2 एलिवेटेड कॉरिडॉर आसतलो. तशेंच तेका 7 मिटराचो वायड सर्वीस रोड आसतलो. फाटलो कितलोसो टायम पयला आमी की भूमचे लोकल्स रस्त्या खातीर ओपोज करताले, ते बायपास डिमांड करताले, पूण बायपासचो ऑप्शन ना. सरकारान सांगलें की बायपास ऑप्शन ना, होच रस्तो एक्सपान्शन जातलें म्हणून. आनी तेच हितून आज आमी नितीन गडकरीचो पोस्ट पळयता, तेणी हे रस्त्या खातीर 1060 कोटी अप्रूव केल्ले आसा. आजुनूय हे रस्त्याक भूमचे लोकल्स अपोज करता. ते म्हणटात की आमकां रोड एक्सपान्शन नाका, आमकां बायपास जाय. पूण सरकार आजून सुद्दां हो रस्तो एक्सपान्शन घेवन फुडें वयता. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. ड्रग्साचे केशीत धरिल्ल्या इस्रायल नागरीक अताला कडेन आधार कार्ड मेळ्ळे. इस्रायली नागरीक तसोच गोंयचो ड्रग धरून बाकीच्या गुन्यांवांनी घुस्पयल्ल्या अतालाक आधार कार्ड कोणे दिलें हो मोठो प्रस्न. एंटी नार्कोटीक सेलान चवकशी सुरू केल्या. पासपोर्टूय तपासतात. शेनवारा अतालाक शिवोले ड्रग्सा सयत धरिल्लो. अताला कडेन आधार कार्ड मेळ्ळा. गोंयांत पुलीस ड्रग माफिया नेक्सस एक्सपोज करून खवदळ घालपी अटालाक शेनवारा शिवोले अटक केल्ली. एंटी नार्कोटीक सेलान हे कारवायेत सुमार 8,70,000 ड्रग्स आनी 40,000 कॅश जप्त केल्ली. उपरांत इस्रायली नागरीक अतालाक हे केशीत 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली. अतालाचे चवकशे वेळार ताचे कडेन आधार कार्ड आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या एका विदेशीक आधार कार्ड नेमके कोणी दिलें, कोण कोण ह्या कांडात घुसपला ताची एंटी नार्कोटीक सेल चवकशी करता. अतालाच्या पासपोर्टाची तपासणी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.